महिमा देवाक. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा तुझ्या एकल्यास पुतान आमच्या मनशे सैम घेतले आणि ताका देव मंदिरांत भेटयल्लो तो दीस आमी समरमताव. आमचे काळजा आणि मना नितळ करून तुझ्या मुखार घेवंक आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताने राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप. भुरगीं रक्तमासाच्या सैबाची जावन आसता. जेजूय ह्या मनशा सैबांचो वांटेली जालो. हाचे वरवीं मरणाचे पदवे चलयतल्या सैतानाक आपल्या मरणान ताणें पाडाव केलो. अशें मरणाचे भिरांतीन आपली सगळी जिणीभर गुलामपणां जियेतल्यांक ताणें सुटका जोडून दिली. देखून देवदूतांक आदार दिवंक तो म्हूण तो येवंक ना. तो आयिल्लो अब्रामाच्या संततेक आदार दिवंक. तशें जाल्ल्यान सक्तांक ताणें आपल्या भावा बरी जावची गरज पडली. हाचे वरवीं लोकांक पातकाच्या बॉक्सांनी जोडचे खातीर देवाचे सेवेन काकुळतीवंत आनी विश्वासी श्रेश्ठ यासाक तो जावंक पावलो. ताणें सोंसुल्ल्या कश्टा वरवीं देवान ताका पयलेंच परकिलो. देखून आतां ताळणें समटतल्यांक आदार दिवंक तो शकता. देवाचे उतर हे. देवाचे वडुपकार. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पूर सोमितो. कोण तो महिमेवंत आसा सर्वेस्पूर सोमितो. उबारा तुमचे दारवोन तुमी दारवट्यानो. मिटवून दारा तुमची बागलां तुमी प्राचीन दारानो. महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरू.
कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो कोण तो महिमेवंत राजा तो सरस्पर बळिश्ट आनी धैर्यादीक झुजांनी जैते वन सरस्पर तो कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो उबारा तुमचे दारवण तुम्ही दारवटानो मिटवून दारा तुमची बागलां तुम्ही प्राचीन दारानो महिमेवंत राजा तांतल्यान भितर सरू कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो कोण तो महिमेवंत राजा तोच तो दळबाराचो सरस्पर तोच तो महिमेवंत राजा कोण तो महिमेवंत राजा सर्वेस्पर सुमितो देवो अनबवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुजे परचे इस्रायलाची सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया मोइजेच्या नियमशास्त्र प्रकार मोरियाच्या आशुतपणाचे दीस काबार जावन तिणे नितळ जावचो दीस आयलो देखून ताणी बाळकाक जेरुसलेमाक हाडलो प्रथम जल्मलो हर एक चरको भुरगो सर्वेस्पराक समर्पक जाय अशें सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत बरोवन आसलेल्या कायद्या प्रकार त्या बाळाक ताणी देवाक भेटोवंक जाय आसलो त्या शिवाय सर्वेस्पराच्या शास्त्रांत फरमायिल्ल्या प्रमाणे एक जोड कोवडे ना जाल्यार 2 पारव्यां पिलां ताणी बलिदान भेटोवंक जाय आसली त्या वेळार सिमियाव नांवाचो एक मनीस जेरुसलेमांत येतलो नितीवंत आनी देवबिरांतीचो मनीस तो इस्रायलाच्या उदरगते खातीर तो वाट पळोवन आसलो आनी ताजे थंय पवित्र आत्मो आसलो सर्वेस्परांच्या क्रिस्ताक पळयले करीत तो मोराचो ना म्हणून पवित्र आत्म्यान ताका कळीत केल्लें आनी त्याच पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान तो देवाळाक आयिल्लो नियमशास्त्राची रीत पाळोवंक जेजू बाळकाक ताच्या माय बापायक भितर हाडून आयिल्ल्या वेळार सिमियावन त्या बाळकाक हातान घेतलो आनी देवाक स्तुती गावन तो म्हणालो सर्वेस्परा आतां जाल्यार तुज्या साकराक समाधानान वचूंक दी कित्याक तुजी बसवणी तुवें पाळ्ळी म्हज्याच दोळ्यांनी तुजी सडवण हांवें देखली सौर परसा मुखार तुवें तयार केल्ली दिवो अनभवट्यांक उजवाड दिवपी आनी महिमा तुज्या परजेक इस्रायलाची सिमियावन बाळका विशयान सांगलेल्यो संगती आयकून ताजी आवय बापूय विस्मीत जाली तवळ सिमियावन तांकां आशिर्वाद दिलो आनी ताज्या आवयक मोरयेक ताणें म्हळें पळय देवान ह्या बाळकाक मनशांक तिरस्कार करचो एक गुर्त कसो नेमला आनी दूख एक दारीची तलवारी बरी तुजें काळीज पापसतलें हो बाळक इस्रायलांत सबारांक पडोवंक आनी सबारांक उठोवंक कारण जातलो हे वरवीं सबारांच्या अंतस्करणांतली गुटाची चिंतना भायर येतली तेन्ना आन्ना नांवाची एक प्रवादीण आसली ती अशेर कुळयेची दू फानवेलाची आतां तिका चड उतार प्राय जाल्ली लग्न जावन 7 वर्सां आपल्या दादल्या संगी चियेले उपरांत ती विधव जाली आतां तिका 1400 प्राय देवाळ सोडून ती भायर वचनातली दीस रात उपास आनी मागणें करीत देवाची सेवा ती करतली
ती त्याच वेळार थंय पावून देवाक अर्घ दिवंक लागली आनी जेरुसलेमाच्या सोडवणेची वाट पळोवन आसलेल्या सुमेस्ता लागीं बाळका विशांत उलोवंक लागली. सर्वेस्पराच्या शास्त्रा प्रकार करूंक आसलेलें ते सकडी ताणी करून जातच गलिलयाच्या आपल्या नजरेत शहराक ती पाटी आयली. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो आनी जाणवायेंत भरलो आनी देवाची मजत ताजेर आसली. देवाचे उतार हे. वाखणी तुका क्रिस्ता. आज जेजूक बाळक जेजूक टेम्पलांत भेटयल्लें फेस्त आमी आचरण करता. जुदेवांच्या कायद्या प्रमाणे ओट्टू 40 दीस सुरवेचे 7 दीस अशुद्धपणाचे आनी ताजे उपरांतले 33 दीस 30 आनी 3 33 आनी अशे ओट्टू 40 दीस. क्रिस्मसा तावन आज 40 दीस संपतात आनी ही गरज मात आज जेजूक जेरुसलेमाच्या टेम्पलांत भेटयल्लें फेस्त आचरण करता. आनी अशें हांगासर 3 रितीर आमी पळोवयेत कशें हें पवित्र कुटाम आसलें गे म्हणून. पयल्या सुवातेर पवित्र कुटाम जुजे मोरी आनी जेजू हें पवित्र कुटाम दुबळें जावन आसलें. कायद्या प्रमाणे जर तर ग्रेस्त कुटाम आसा तर अर्गां जावन देवाक एक शेळी भेटोवचे कायदो आसलो. ना तर जर तर कुटांब दुबळें आसा तर 2 पारव्याची पिलां वा एक जोड कोवडे हें दिवन देवाक अर्गां भेटोवचे ही एक रिवाज आसली. जुजे आनी मोरयेन ताणें दिल्ली जावन आसा ही दुर्बळांची धाकटी किरकोळ भेटोवणी देवाळाक दिल्ली. त्या देखून पयल्या सुवातेर आमी समजता बाळोक जेजू मोरी आनी जुजे हें कुटाम दुबळें जावन आसलें. दुसऱ्यान आमी पळयता हें कुटाम देव भिरांतीचें जावन आसलें. कायदो मोयसेन बरयलो तरी कितले जण हो कायदो पाळटले हाज्या विशयांत आमकां कळीत ना. कितले जण कायदो पाळी नासले हांचोय सांको जायतो आसलो. पूण दुबळीं जाल्यार देवशास्त्रांत कितें बरयलां मोयसेन कितें बरयलां त्या प्रमाणे आपलें जिवीत बांदून हाडटात. आनी हांगासर आमी पळयता हें कुटाम देव भिरांतीचें कुटाम. सांजुजे ह्या कुटुंबाचो वडील जावन देवूच मनीस आमच्या मदें जल्मला जाल्यार देवाचे कायदे आनी शास्त्र हें पाळून आसलो. आनी अशें आमी समजता की हें कुटुंबांत जायतें बरेंपण आसलें. आनी तिसऱ्यार आमी पळयता ह्या कुटुंबांत देवाचो आशिर्वाद आशिल्लो. वांजेलाची 11ची उतरां आमी पळयता. भुरगो वाडोवन येता घटमूट जायत आयलो जाणवायेन भरलो आनी देवाची मजत ताजेर आसली. अर्थ जावन आसा देवाचो आशिर्वाद ताजेर जावन आसली. आमी सर्व कुटुंबाची वितांत जियोवची. जावंक पुरो आमचे थंय दुबळीकाय आसा वा ग्रेस्तकाय देवान दिल्ली सर उबेसावा जर तर आमी ग्रेस्त तर. पूण आमचें मौन उक्तें आसूंक जाय. देवाच्या नियमा प्रमाणे एक देवभिरांतीचें कुटाम आमी बांदून हाडूंक जाय. हें जावन आसा देख भाग्यवंत कुटुंबान आमकां दिवची. आनी जर तर देवाच्या भिरांतीन आमचें कुटाम आमी बांदता तर देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें कुटाम बांदता तर देवाचो आशिर्वाद आमच्या संगाताय आसतलो. आज ह्याच दिसा सर इगर्ज मातेंत धर्मिकां खातीर मागसोय दीस जावन आसा. कित्याक धर्मिकांनी आपल्या 3 आंगवण्या निमती देवाक तांणी समर्पितात आनी त्या देखून सर्व संवसारभर आज धर्मिकांचो दीस ही आचरण करन आसात. आयच्या मिसाच्या वेळार सर्व धर्मिकां खातीर आमी मागया. प्रत्येक जावन हांगासर वस्ती करता सर्व आमचे कार्मेलीत भाव आनी याजकां खातीर आयच्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. भेटवणी गीत.
आकाशे आमची काळजा मेळी घे मागता तुझे लागी पारखी निर्वाही घे मागता तुझे लागी पारखी निर्वाही. म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्यानी तुमचें बलिदान सर्प जुदारा देवा बापाक मानता दसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या बलिदानाला आमच्या पवित्र देव मानून घेऊ. सर्वेस्परा आमच्या सर्गींच्या बापा कथा वेळ शेळी जावन तुझ्या पुतान संसाराच्या चडवणे खातीर तुका आपलेस बली भेटवून दिवची म्हूण तुजी खुशी जाली. आमी बेडयता तो उंडो आनी दाका वायन बदलून जेजूची कूड आनी रगत आमकां दी. अशें तूं आमच्या हातांनी भेटोवंक लायताय तें बलिदान तुझ्या महिमेंत आनी आमच्या दवाक उपकारो म्हूण आमी मागता. त्याच तुझ्या पुता जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधर आनी ससनाच्या देवा सर उकळी आनी सर उतें जेजू क्रिस्त आमच्या समया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसवांनी आमच्या फायद्याचो. कित्याक तुजो सरको एकलोसो पूत तुजो ससणेक बागेली तुज्या महिमेचो आयच्या दिसा लेनपणी मनशा रुपान तुज्या मंदिरान भितर सरलो. व्हड्या मोगान ताज्या अहंकार मायेन आपल्या बाळकाक तुका समर्पिलो. तोसो अभिमान इस्रायल परजेचो आनी उजवाड सर्व राष्ट्रांचो आनी पवित्र आत्म्यान ताका परगट केलो. देखून तुवें भेटयले आमच्या सोडवणदाराक संतोषान आमी मेळोवंक वेता आनी दुतां भक्तां सांगाती निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 उत्सर्गीत तुका जय जय. सर्वेस्पराची नावी येता तुका जय. उत्सर्गीत तुका जय जय. बापा खरोच पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्ट मरून ससूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तो कानोव्यान दिन वाचलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. त्याच परे जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी ससणे कराराचें हें रगत पातकांच्या बक्षणे मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशा पासून तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थ सो गुड परगटुया. तुझे मरण आम्ही समर्पिता. तुझे पुनर्जीवन पोन आम्ही परगटा. तुझ्या येण्यात सोम्या येशू
बापा जेजूच्या मरणास आणि पुन्हा जिवंतपणास आम्ही भक्तीपणे उगडास करताव आणि हो जिविताचो उंडो आणि सोडवण्याचे कालस तुका समर्पिताव. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका देन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल आमी सुमेजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्पर आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुज्या पवित्र सभेस उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगिनी बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गां बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो बरवसो दवरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची एकाकूद कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या सुमेस्तांक तुजें परजळी तूं मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हणून आमी मागताव. अवंकार मोरये देवाचे माये सांगाती बगेवन दर दुतांनी सरुकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थना दीर घेवन म्हणोवया. आमच्या बापा सर्गेंच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुझे कुशीर सरकार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायट विघ्नांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार दय कोण ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मता म्हळ्यार तुमकां शांती दवरता म्हणजे शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुजी येतानी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळत कर. देवाची शळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सुमी जेजू क्रिस्त देवाचे शेळे संसाराचे पाप काडलेले ह्या शेळेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ले आमी सर सुभागी. सुम्या तुमचे तिरवचे बाग फावना पूण मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन.
प्रार्थूया. सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ आणि विश्वासी बापा, बसयलेल्या क्रिस्ताच्या हातांतरचे बाग मेळापर्यंत मरण देखसना म्हूण सिम्यांक तुवें दिली बसवणी पाळून ताजे अत्रेक तुवें बागयले. ह्या सर्गींच्या जेवणांत आमकां तुज्या भुरग्यांक त्याच आमच्या सोम्याक घेवंक तुवें फावो केलें, जाका हांगा कुडी पोशणाच्या रुपार आमी घेतलां. ताकाच सर्गी ससणेक महिमेंत रूप पळोवंक बागी जावंक म्हूण आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. सर्पोद्वेदार देव, बाप, पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वसून यात क्रिस्ताच्या शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे वडुकार. सोम्या वेता तुका अर्घ दिता, तुझे नाव गाता, माया मोगान हांवची येता. दिल्या सबादेनी तुवें म्हाका भेटून दिता मोचे जीवन तुका. सोम्या वेता तुका अर्घ दिता, तुझे नाव गाता, माया मोगान हांवची येता. मोगाळ पुत्रा सोवे, आमकां बऱ्या